तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयजतान सांत जुजेवाजाच्या परबेची तयारी सुरू जाता. पयलें नवें आयज सांत जुजेवाजाचें. आमची सगळी मागणी आमी सांत जुजेवाजाचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता कुलासो फामिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया रिचर्ड द कॉस्टा आनी मॅकेन्सिया रॉड्रिगीस आयज लग्नाचो संस्कार आमचे फिरगोजेन जोडटात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज करीत भशेन मागूंक लायतात. आयज ओल्ड गोवा बंगलो जो आसा इलिगल बंगलो ताचें इन्स्पेक्शन आसा. सुप्रीम कोर्टाची टीम जी येता ती आयज सकाळीं 10:30 वाजता इन्स्पेक्शनाक येतली. मागुया स्वतान आनी नितीन हें इन्स्पेक्शन जावंक आनी बरो निकाळ आमकां आयच्या दिसाक फावो जावंक. जे कोण इन्स्पेक्शन करूंक येतले तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आनी खेरीत भाशेन सांत जुजेवाज आमच्या गोंयचो आस्कारी आयज ही नोवेनां सुरू जाता आसतना आमच्या गोंयचे पासत खेरीत भाशेन आमी ह्या दिसांनी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्कार्या बागवेन जुजेवाजाच्या पयल्या नोवेनांक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय देवा अणभव घेवंक भावार्थ कोलावंक बागवेन जुजेवाज आमकां नमुनो. बागवेन पावलू कोरीतकारान बरयलेले चिटीन आमकां अशें मेळटा. आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. ज्या मनशाक देवाचेर भावार्थ आसा तो कसलेय आडकोडींक फुडो करूंक शकता, कारण आपली नदर देवाचेर दवरून फुडलीं पावलां मारता. बागवेन जुजेवाजान हेंच आपल्या जिवितान केलें. जेन्ना कोश्टा त्रासांनी सिलोवांत भावार्थ परगटूंक कठीण जालें तेन्ना ताणें देवाचेर भावार्थ दवरून आपलीं पावलां फुडें मारलीं. आमचीं पावलां भावार्थान मारल्यार देवूय आमच्या सांगाता चलता आनी आमचीं पावलां सुफळ जावंक पावतात. आयच्या नोवेनान आमकां आमचो देव अणभव वाडोवंक उलो मारता आनी ह्याच अणभवांतल्यान आमचो भावार्थ खोलावून तिरावंक मागता. आपल्या बोळान न्हय पूण देवाचेर थीर भावार्थ दवरून आमच्या जिविताची वाट चलोवंक आमकां देवाचो अणभव आनी बळ मागुया. देवाचो मोग आनी देवाचो अणभव खेरीत भाशेन आमच्या कोश्टान त्रासान आमच्या घुस्पागुंदळान आमकां मेळूंक जायते पावटी आमकां सोयेक मेळ्ळ्यात. पूण आमी घडये थोडी पावटी निबोर मनाची जाल्या. थोडे पावटी आमी देवाक फावो तो वेळ दिवंक ना, फावो तो विस्वास दवरूंक ना. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीको म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीको म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा,
सगल्या पोरजांक तूंच उजवाड दिताय. तुज्या भुरग्यांक सदां शांतीन सांबाळ आनी आमच्या पुर्वजांक तुवें पाटयल्लो आत्मीक प्रकाश आमच्याय काळजांचेर फांकोसो कर. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना. वागयोन जुआवांचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सवें मोग संपूर्ण जालो, कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता, कित्याक जंय खास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग संपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पोतून म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्यांचे राजा आपलो राजधोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आराबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गार. ओन बावार्थ्यांक परगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारान सोत मानलेल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. चडयलेले उंडे आनी मासळ्यो खावन लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगीं व्हड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसांज जातूच व्हडें दर्यान मदें पावलें आनी तो एकलोच धडेर आसलो आनी परतें वारें मारतालें. देखून ते तांडूंक कश्टवताले म्हूण पळोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचोंक करी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किळोवच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या व्हड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर ओदीकूच थोटाकले, कित्याक जोड मनाचे जावन उंड्याचें शिकोवण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी तुका क्रिस्ता. कोश्ट, त्रास, अडचणी बाबडीनो आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितान आसा. आनी भोव करून कोश्ट, त्रास, अडचणी ज्यो येतात, आडकोडी येतात, त्यो जायते पावटी एक सयेग आमकां देवाचो उगडास करपाक. कित्याक खतरो आहा, वी आर इन डेंजर, खतरे में हे. जाल्यार ह्या खत्र्यांतलो कोण आमकां निवारतलो? देखून रोखडोच देवाक उलो मारपाक आमकां सयेग मेळटा. देवाचो अणभव जरी तर आमकां आसा जाल्यार आमकां भिवपाची गरज ना. आयचो अणभव कसलो? आयज जेन्ना आमी सांजुजे वाजाची नोवेनां सुरू करता, सांजुजे वाज गोंयांतावन सेलावांक गेलो, त्या पयलीं कानारान गेलो. आनी हो वावर करता आसतना क्रिस्ताचो शुभ वर्तमान परगटपाचो एक यादनीक कसो हो वावर करता आसतना जायते तरेच्यो आडकोडी, त्रास, कोश्ट, सगळे तरेचे कोश्ट म्हणजे वावर करपाक कोश्ट आसले. सेलावान भितर सरूंक ताका त्रास आसलेले, भितर सरपाक जायनासलें कित्याक तो यादनीक. आनी पाद्रींक भितर घेयच नासलेले, होलांदेज सरकार जो आसलो तो. देखून वेगवेगळीं रुपां घेवन सेलावान तो भितर सरलो. सेलावान भितर सरल्या उपरांत जो वावर भोव करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक सोदून काडपाचो ताणें केलो, तो आनीक खत्र्याचो. जरी तर सांपडलेलो जाल्यार ताका मरण फावो जावपाचें वो ताका बणकणीन घालपाचें. तरी आसतना हे क्रिस्तांव जे आसात तांकां सगल्यांक सोदून काडूंक जाय आसले, कित्याक तांकां साक्रामेंत फावो करूंक जाय आसले. देखून लिपचोरयां हे भाशेन वेगवेगळे तरेचे भेस घेवन ह्या कोश्टां त्रासांतल्यान ताणें हें मिसांव फुडें व्हेलें, सोदून काडलें सगल्यांक. वो जायते जाणांक सोदून काडले. लिपचोरयां, मिसाची भेट आनी साक्रामेंत तांकां फावो केले. भावार्थ नव्यान घडून हाडलो, वो नव्यान मजबूत केलो. जे कोण भोव करून निराशी जाल्ले, कित्याक आमी क्रिस्तांव पूण आमकां मीस ना, साक्रामेंत ना, ह्या पासत जायते जाण एके भाशेन निराशी जाल्ले, तांकां परतून हो साक्रामेंत दिवपाक आनी तांची भिरांत पयस करपाक, तांकां नव्यान ही क्रिस्ती उमेद हाडपाक वावुरता आसतना हें खत्र्याचें आसलें. हें सगलें करूंक कित्याक पावलो? कित्याक जेजूचो खोल अणभव, देवाचो खोल अणभव आनी मोगाचो अणभव, हो अणभव घेवन जुजेबाज वावुरलो. देखून वेगवेगळ्यो मिलाग्री ताचे सवें घडल्यो. ह्या दिसांनी आमी नवें करता आसतना जुजेबाजाच्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारतले. तातूंत आख्ख्या ह्या
आख्या ह्या नियाळान आमकां देवीक अणभव जुजेबाजाचो ह्या मिसावान कशे भाशेन वावर करता तें आमकां दिसती पडटलें. हेच्या पयल्या वाचपान आमी जुआंवाचे चिटींतलें आयकलां, देव मोगूच. आनी देवा सवें जो कोण मोग करता तो देवा सवें जियेता आनी तो केन्नाच एके भाशेन साणचो ना. सदांच हो उजवाड ताचेशी उरतलो. म्हणटच आमकां जरी तर सदांच उजवाड जाय, आमकां सदांच जरी तर जैत जाय जाल्यार देवीक अणभव देवा सवें येवपाक जाय. मागण्यांत आमी एक जावपाक जाय देवा लागीं. तर देव जरी तर मोगूच जाल्यार देवाच्या मोगान जियोवप म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांचेर राग करप ना, दुसऱ्यांचेर नाटकाय करप ना, दुसऱ्यांक त्रास करप ना. कित्याक देवाचो मोग आमकां दुसऱ्या सवें म्हणजे मनशां सवें मोग करूंक आपयता. आनी देवीक मोग आनी आमचो मनशांचो मोग एक जाता तेन्ना आमकां खुर्सावेलें हें साल्वासांव फावो जाता अशें म्हणूंक जाता. जेजू दर्याचेर चलून आयलो तो आमी आयकता आयज शुभ वर्तमानान. मार्कूच्या शुभ वर्तमानान जेजू बराबर पेद्रूय चलता हें आमकां मेळना. पूण दुसऱ्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा पेद्रू ताणें म्हणलें, सोमया तूंच जाल्यार म्हाकाय त्या उदकाचेर चलूंक दी. आनी जेजून म्हणलें, यो चल. तो आयलो आनी तो बुडूंक लागलो. मागीर कित्याक भियेलो जाल्यार जेजू चलून आयलो तेन्ना ते भियेल्ले. कित्याक जें कितें ताणें चिंतूंक ना तें घडलें. कोण तरी दर्याचेर चलून येता आनी ह्या दर्यान ते जायते फावटी भोंवपी. म्हणल्यार आपलें नुस्तें धरूंक वो त्याच बराबर आपली व्हडी घेवन ह्या दर्यांतल्यान ते कितलेच फावटी गेल्यात, दिसाचे तशेंच रातचे. आनी घडये होय अणभव तांकां आसा. पॅरानॉर्मल एक्टिविटी आमी म्हणटा. मदेंच कोण दिसती पडटा, मदेंच कसले आवाज येतात, मदेंच दर्या चाळवता. असले अणभव तांकां पयले मेळ्ळ्यात. आनी असल्या अणभवान आपलें व्हडें ताणटा आसतना जेजू खरेपणी ताणें पडयलो तेन्ना ह्या उदकाचेर चलता आसतना ताणें बोवाळ मारली, तें भूत. आनी जेजू रोखडोच तांचो भावार्थ घोट करता. विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. म्हणल्यार जेजू जरी तर आसा, जेजूचो अणभव आसा जाल्यार भिरांत ना. पयलीं ते शिस्त दुबावले आनी देखून आनीक भियेले. पूण जेन्ना जेजू तांच्या वाड्यार चडलो आनी जेजून पेद्रूक उदकाचेर चलपाक दिलें आनी ताकाय वाटायलो परतून आनी परतून वाड्यान चडले तेन्ना तांचो विस्वास घट जालो. थोटाकले, अजाप दिसलें तांकां. तरी आसतना ते जड मनाचे आसतनाय हो अणभव तांकां आपल्या फुडल्या जिवितान म्हणजे जेन्ना जेजूक परगटूंक वेतले तेन्ना हो अणभव तांकां आदार करतलो. तर जुजेबाज देवाचो अणभव घेवन पयशिल्ल्या देसान श्रीलंकेन हो सिलावांक पावलो. जेजू तांकां दिलो. सिलावांचो आपोस्ल जालो देवाच्या अणभवान. आयज आमकां जें कितें करपाक जाय, जंय जंय वचपाक जाय, जीं जीं आमचीं झुजां आसात तातूंत देवीक अणभव आमकां आसूं. आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्याच घोराब्यान, आमच्या समुदायांनी जरी तर हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी आजून पासून कश्टवता जाल्यार हो देवीक अणभव आमी घेवपाक जाय आनी होच अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. तर अशेंच करूं जुजेबाजाचे मजतीन आमकां आमी हे भेटेन कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आत्मो दाखयता ते दिशेन आपलीं पावलां मारूंक आनी आपल्या जिविता वरवीं जेजूक आपले पोरजेक परगटूंक तांकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याचो फायदो पोलेना जावंक पूण समाजांत चलतल्या अन्यायाचेर आवाज उठोवंक तांकां शाणेपण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी क्रिस्तांव जावन पासून जेजूचेर जायते फावटी आमचो बाबार्थ हालता आनी धोलता.
कोश्टा त्रासान देव अनुभवूंक घेवंक आमी विसरता. असले वेळार आत्मो दाखयता ते दिशेन चलूंक आमकां आत्म्याचो उजवाड आनी बोल बापा लागीं मागुया. तुज्या पुत्राची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया आनी जुजेबाजाचे मजतीन आमकां कसली मिलाग्र जाय ती मागुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्यो गरजो तूं समजून घेवन तूं आमकां तुजे कुशे परमणे ती फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानातोरीच्या वेळार आमी गायन घेवया C2 पेज नंबर 28. C2. सर्वेस्परा शिष्या रस्त्यान तुका दिवं आसता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां तुज्या उदारपणान म्हज्या भाव भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका महिमेवन देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगीन आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्यात जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या प्रसाद आणि पुनरुज्जीवनावरवी तुवें आमकां सगळे सोम्या संवसाराच्या सर्व दरांत आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लो आमचे बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोंवडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका आपलीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करा मागता हांव कुवामरिद्याची माई संगाती भाग्योन जुजय जो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जय वास आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवीक अणभव आमकां सगळ्या त्रासा कश्टांत जिविताच्या वादळ मळान भियेनासतना फुडें व्हरता. तर होच अणभव आमकां जण एकल्याक दी म्हूण आनी ह्या अणभवान आमी सगळ्या वायटांचेर, सगळ्या त्रासांचेर, कश्टांचेर, भिरांतीचेर जैत व्हरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयलें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां कांय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. बापाच्या गोपान आसलेलीं तेंची उगडापे जाली आनी आमकां दिश्टी पडली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरशेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे कोनवाळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोद मेळून दी. हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कोर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आयज जावन सांज जेवाजाची नोवेनां सुरू जाल्लीं आसात. कितें भशेन सांकवाडे हांगासर नोवेनां चलतात. नोटीस बोर्डार घातलेलें आसा टायमींग. तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी त्या जाग्यार वेचें. तशेंच दर सकाळीं 7 वाजता मीस जाता तें आमचें सांज जेवाजाचें नोवेनाचें जातलें. आयज बुधवार सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी आयची भोव पवित्र संस्काराची बोजवण करीत भाशेन सांज जेवाजाचे भक्तीक आमी भेटयतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार सांजुजेवाजाचे मजतीन आमी सगळ्या पिडेस्तांचेर ह्या वेळार मागणें करता. आयज आमी पेरपेत्स कुरसायबिणीचे नवेन करचें ना, पूण जुजेवाजाच्या नांवान सगळ्या पिडेवंतांचेर हें मागणें करता. इल्लोसो वेळ उगीच रावन जी कोण बरी नात, तुमी वळखतात, तांचे पासत मागात, विस्वासान मागात. सर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. त्याच परी तुज्या सेवका बागेवन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सवार ओजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विणवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागतांव तो उपकार आमकां फावो कर. अदीक करून ही करी मिलाग्र ताचेच मजतीन आमकां मेळोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U35 पेज नंबर 249. U35. तुझी मजत पावोय साशिरियून जेजू बाबार पोसरू पुरे गोर आमकां जागोय. सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासो